काँग्रेसीच्या काळात क्रूड तेलाचे मोल 107 वयल्यान 50 अमेरिकन डॉलरा परस सकल आयिल्ले, पूण काँग्रेस शुल्क उणे काडटाले आनी 74 रुपया दरान पेट्रोल दिताले। पूण भाजपा सरकारान कर वाडोवन 200% केला। ताका लागून इंधनाच्या मोलात वाड जाल्या। काँग्रेसीन टिका केल्या। सत्तेर येवच्या आदी 65 रुपयाचे पेट्रोल 30 रुपयांचेर हाडपाचे उतरे भाजपान दिल्ले हाची यादय काँग्रेसीन करून दिली। गोंय प्रदेश काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर म्हणटा, पेट्रोलाचें मोल आतां सेंच्युरी मारपाचें आसा। लोक आदींच कोरोनाच्या काळात वजापानात चेंपला, तेतून भाजपाचें सरकार लोकांच्या माथ्यार आनीक वजें दवरता। लोकांक आतां सदचे बजेटींत फक्त पेट्रोला खातीरच वेगळी तरतूद करून दवरची पडटली। भारतांतल्या इतिहासात पयलेच खेपे पेट्रोला परस डिझल म्हारग जावपाची घडणूक घडल्या अशें ताणें सांगलें। $105 असलेलो पर बॅरल क्रूड ऑयल आणि तेन्ना जेन्ना 105 रुपीज पर बॅरल क्रूड ऑयल आसून तेन्ना तो रिटेल प्राइस असलो 2014 रिटेल प्राइस जे पेट्रोल लोकांक मेळटाले तेन्ना 72 रुपीज असलेले, 72 रुपीज पर लिटर असलेले। आणि हे 72 रुपीज कशे असलेले, तेका 72 रुपीज कशे जाताले तेवूय तुमकां एक्सप्लेन करता। जो टॅक्स कंपोनंट असलो, जो पेट्रोलाक टॅक्स कंपोनंट लागतालो वॉज ₹24 पर लिटर। आणि जो बेसिक प्राइस असलो, जो बेसिक प्राइस पेट्रोलाचो जो बेस प्राइस असता पळय, बेस प्राइस तो असलो 48 रुपीज। सो 48 रुपीजाचेर जो टॅक्स लायलो, टॅक्स कंपोनंट असलो तो 24 रुपीज असलो। सो 48 आणि 24 ऍड केलो जाल्यार तो 72 रुपीज जाता। आताच्या टायमार 2021 जे आमी आयज दीस पळयता जाल्यार तो जो आमचो जाल्यार हे असलेले आमचे क्रूड ऑयल प्राइस तेन्ना $105 असलेले पर बॅरल आणि आता जो क्रूड ऑयल असा तो फक्त असा बिलो $50 असा आणि आता $50 एक बॅरल जाल्लो असा। सो आता जो प्राइस असा पेट्रोलाचो तो नॉर्मली 87 रुपीज असा। 87 रुपीज जो पेट्रोलाचो प्राइस असा, हेच्या भितर टॅक्स कंपोनंट जो असा तो 58 रुपीज असा। तेन्ना टॅक्स कंपोनंट असलो 24 रुपीज, आता जो टॅक्स कंपोनंट असा तो 58 रुपीज असा। आणि जो बेस प्राइस असा आता बेस प्राइस असा तो 29 रुपीज असा। आणि तेन्ना बेस प्राइस कितलो असलेलो 2014 48 रुपीज असलेलो। सो आता तेन्ना बेस प्राइस 29 रुपीज असा आणि आता हेजेर टॅक्स कंपोनंट 58 रुपीज कसो झालो, तेन्ना 48 बेस प्राइस असून टॅक्स कंपोनंट 24 रुपीज असलेलो, आता बेस प्राइस 29 असून टॅक्स कंपोनंट 58 रुपीज कसो झालो। सो हे जावपाक कारण जे टॅक्स तेन्ना 48 50% टॅक्स लायलेलो, 50% आता हेंच्यानी जो टॅक्स लायलेलो आसा तो 200% टॅक्स लायलेलो आसा। टायमाचेर 2014 जेन्ना इलेक्शन जावपाचे असलेले, आमचे लोकसभाचे इलेक्शन जावपाक, तेन्ना हे बीजेपीचे लिडर्स, ती मागीर स्मृती इराणी जावं, प्रकाश जावडेकर जावं, मागीर तो रामदेव बाबा जावं, बाकीचे तेंचे सगळे लिडर जावं, हे सगळे लिडर फक्त अगेन्स्ट गव्हर्नमेंट उलयताले कितें प्राइस वाडत आसा म्हणून पेट्रोलाचो आणि डिझलाचो। बट तेन्ना इतले तेंच्यांनी नाटक केले, इतले दाखयले कितें बाबा आमी जर पावरान येयले जाल्यार आमी हेच पेट्रोल जे आयज UPI गव्हर्नमेंटान 65 रुपीजान मेळटा ते आमी 35 रुपयान दितले म्हणून। हे ऑन रिकॉर्ड तेंचो स्टेटमेंट आसा लिडरांचो। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया।